किरण कार्मेल किरण संसारात प्रगटता दैवी प्रेरण संकमी संपूर्ण उलोदीला सम्राट गर्वागोया हात मिळवूया संकमचे तारण. मोगाच्या वीक्षकांनो, या कार्मेल किरण कार्याक तुमकां स्वागत. ब्रेस्तरसो दीस हो मंगळूरच्या याच बिकर्णकट्टे बाळूजीच्या पुंतळार हजारांनी लोक येवन हजारांनी भक्तीक हांगासर जमतात आनी बाळूक जेजूक मान करतात आनी ताचे तावन आशिर्वादान जोडतात. तुमी हें कार्य देखता आसतना त्याच बाळू जेजूचे आशिर्वादां आमी जोडया आनी नव्यान द्वारे आयचो नियाळ हांव आरंभ करता. प्रागच्या बाळक जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्यां सांगाता रावनसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो इस जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडाक गुण कर्ण दैवीक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यान शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आदनाच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. प्राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. मोगाचेनो, तुमी हें कार्य देखता जावं पुरो तीनसरच मौनपणी बाळू जेजूचो उडास काडा आनी तुमची मागणी ते सावा बाळूक जेजू थंय उबारा. सांगता आमी मागया, ये भगवंत जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी अज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेनी लुलो मारतल्या सट्टांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आंबूक शिताव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता स्त्रें भितर सदैव आनी सदैव फावट जगोसचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये, हांव पापयां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जसो आदी तसो आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. जेजू बाळका, आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळकाक मागणें. ये अजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतेची दिश्ट घाल म्हूण तुजे मुखार सर पडोवन आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतीन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकार सुंदी आनी इतले अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमच्या वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुसावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा. आमेन. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 21 वाक्य 20-28 मसर. जेरुसलेमाक सैन्यांनी वेडो घाल्लो तुमी देखताना ताचो विबाड लागीं पावला म्हूण जाणा जाया. ते दाळा जुदेयांत आसात ते दोंगराक फोळून दावो, शारां भितर आसात ते भायर दावो आनी नाडांत आसात ते शारा भितर रिगाणा जावं. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसलेलें घडोवन येवचे खातीर फारीकपण घेवचे दिसते. बिरमो तो त्या दिसांनी गर्भिण्यांची आनी पानो दितल्यांची. गांवाचेर भिरांकूळ कश्ट येतले आनी देवाचो क्रोध हे परजेचेर देंवतलो. थोडे तालवारीक बली जातले आनी थोडे परकी देशांमध्ये गुलाम जावन शिंपडतले आनी हेर जातींच्यांक म्हूण निर्मिल्लो खाळ काबर जायसर जेरुसलेम शहर अन्य जातींचे आपल्या पांयांतळा मस्तितले. सुर्याचेर, चंद्राचेर आनी नखेत्रांचेर कुणा दिश्टी पडटल्यो. भुंयचेर दर्याची आनी उसांबळ लारांची गाज आयकून लोक भियान कांगाल जातलो. अंतराळाच्यो सत्योच लगतल्यो जाल्ल्यान संवसारार कितें घडोवंक आसा तें कोण जाणा म्हूण चिंतून मनीस भियान शिरी सुकतले. तेदवा मनशा पोत वर्ते पदवेन आनी महिमेन कुपांचेर आयलोलो दिश्टी पडटलो.
ह्यो सर्व संगती घडोवंक सुरू जाल्यो म्हणटना धैर्यान उबे रावा आनी तुमच्यो तकल्यो उबारन धरा, कित्याक तुमची सडवणूक लागीं पावल्या म्हूण जाणा जाया. बाळका जेजूतय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, सगळ्या जनांगाची अस्मिताय जावन उबें आसलें देवाळ कोसलोन पडलें. मनशान जर तर आपणाची अस्मिताय होगडायली जाल्यार त्या व्यक्तीक भोगची ती लज, त्या व्यक्तीक जावन सुद्दां कोडू अणभव निजायकी विवारसूंक कश्टांचें. कित्याक जर तर एक व्यक्ती आपली अस्मिताय आयडेंटिटी होगडायता तेन्ना ताका निजायकी आपूण कितेंच न्हय म्हणलें भोगाप येता. असलेंच भोगाप भाव भयणीनो जुदेवांक 70 इस्वेंत भोगलें आनी तें भोगाप आजुनूय तांच्या काळजांत रोंगोन गेलां. एका जिव्या गाया भाशेन परत परत ते तांकां दसूनच आसा, दूख दिवनूच आसा. कितें तें गणित आनी त्या गणिताक आनी आयच्या शुभ वर्तमानाच्या उतरांक आनी क्रिस्ताक कसलो संबंध. आनी ही शुभ वार्ता त्या दिसा प्रावाद जावन उसारलेली जेरुसलेम शार विशांत, जुदेवा विशांत, देवळा विशांत तुका आनी म्हाका कशी लागू जाता त्या विशयाचेर आमी नियाळ करया. जेरुसलेम शार आनी देवाळ दोनी संगती विंगड करूंक जायना तसल्या भाशेन आसल्यो. देवाळ म्हणटा आसतना जेरुसलेम शहर मोती घेतलें, उडासा घेतलें हर एका जुदेवाक, आनी जेरुसलेम शहर म्हणटा आसतना 300 देवाळ. एकच देवाळ भोव मजबूत आपुरबायेन उबारलेलें जुदेवांक मोगाचें अभिमानाचें शहर. कित्याक देवाळ जेरुसलेमांत आसलें जेरुसलेमचें देवाळ हर एका जुदेवाची एक अस्मिताय दाखयतले. जर तर देवाळ ना जाल्यार सगळ्या जनांगाकच अस्मिताय ना. पूण जेजून ह्या देवाळा विशीं केल्लो प्रवाद कसो घडोवन आयलो म्हणून इतिहासकार फ्लावियस जोसेफस ताच्या बुकांत द वॉर्स ऑफ द ज्यूज ह्या बुकांत आपुरबायेन विवारसिता. जोसेफस फ्लावियस जोसेफस एक इतिहासकार जावन आसलो. कित्याक हाचे विशयांत आमी समजून घेवचें. कित्याक जें कितें जेजून उसारलें प्रवादकन सांगलें जेरुसलेम विशांत त्या शारा विशांत तें घडोवन येता आसतना हो इतिहासकार भोव आपुरबायेन बरयता. फ्लावियस जोसेफस एक जुदेव ह्या जागी कुळयेचो रोमागरा विरोध झुजता आसतना तांच्या हातान तो सांपडलो आनी ताका तांणी बंदेन दवरलो. बुधवो जाल्ल्या बरवी तांच्या त्या बंदेन तो आसलो आनी रोमागरांच्या बंदेंत तो आसतना जेरुसलेम शाराचो नाश जाता आनी तो आपल्या दोळ्यांनी देखता थंयसर कितें घडटा तो पळोवंक शकता. आनी जें कितें तो पळयता तो बरोवन घालता. जें कितें इतिहास घडलें तो आपल्या बुकांत विवरसिता. तो अशें बरयता. क्रिस्त शका 66 इस्वेंत जुदेवांनी रोमागरा विरोध झुजोवंक आराम केलें. जुदेवांनी रोमागरा विरोध कठीण विरोधपण दाखयलें आनी प्रतिभटन आराम केलें. रोम रागान पेट्टा, जुदेवा विरोध रागान जळटा आनी टायटस तीत म्हणल्यार सेनाधिपतीच्या मुखेलपणाखाल व्हड फौज जेरुसलेमाक धाडटा. जुदेवाक धाडटा ती आनी जेरुसलेमाक येवन थंयसर जेरुसलेम शारा भायर वेडो घालून रावता. टायटस तीत जेरुसलेम शारा भायर कोठें उबारता आनी कोणेच शारांत भायर येनातल्या बरी आनी भायल्यांनी भितर येनातल्या बरी थंयसर धाड घालून तो दवरता. खंयचीच काना वरवीं जेरुसलेम शारा भितर वचनातल्या बरी तो पळयता. आनी रोमाचें शहर जेरुसलेम शारा भायर रोमाची फौज जेरुसलेम शारा भायर धाड घालून रावल्या. आनी ह्या वेळाचेर
ह्या वेळाचेर जुदेव भितरल्यानी झुजाचे तेच तयाराई करनासात आनी रोमाचे सोजेर जाय जाय म्हणून ह्या जुदेवांक तूक लायतात म्हूण येत आनी जुदेव रागान पेटतात आनी रोमागरा विरोध इतले बलिश्ट रोमाच्या फौजे विरोध झुजोंक तयाराई करनासात आनी 70 अस्कत जाल्ल्या जेरुसलेम शाराक रोमाची फौज घुसता आनी जेरुसलेमाची देसपाट जाता. जुदेवांचे मोगाचे अभिमानाचे अस्मिताय उखलून धरचे शहर नाश जाता. कसलो अणभव पळया भाव पयलीनो, कसलो कोडू अणभव कसलें घडीत बरयणार म्हणटा. संपूर्ण नाश जाल्या उपरांत जेरुसलेम शहर संपूर्ण रितीन नाश जाल्या उपरांत तें पळयत आसतना हांगा मनीस जिवंकूच नांगी म्हणलें चित्रण थंयसर दिसून येतालें. असली जावं पावली गत येद्या व्हडो बलिश्ट शाराची. त्या शारांत मनीस जिवनांतलें बरीच दिसतालें. जेजून उसारलीं उतरां 70 खरी जाली. भाऊ भयणो, देवाळ जेरुसलेमांत असलें देवाळ लोक म्हणटाले जे कोणें जेरुसलेमाचें देवाळ पळोवंक ना तांकां सोबाय म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत आसची ना. पळया, जे कोणें जेरुसलेमाचें देवाळ पळोवंक ना तांकां सोबाय म्हळ्यार कितें म्हणून कळीत आसचें ना. असली उतरां जावन आसलीं जे कोणें जेरुसलेमाचें तें देवाळ देखल्लें. तिसर आसले ते मजबूत कुंदे आनी पोटिको धव्या मार्बलान सोबयल्ले आनी तिसर आसले ते कुंदे आपुट्ट भांगारान सुरंगार आयिल्ले आनी सकाळींची दिसा मदें सुर्याची किरणां त्या कुंद्यार पडटा आसतना त्या भांगाराचेर पडटा आसतना ते भांगार पडजळटले. देखूनच पयसतावनूच कोण तें देवाळ पळयतले तांकां तें देवाळ दिश्टी पडटलें. देवाळाचो परजळ थिंचावन दिसूंक मेळटो, कित्याक सुर्याची किरणां त्या आपुट्ट भांगाराचेर पडटना भांगार परजळटलें आनी तो परजळ सगळ्यांनी दिसतलो. देखूनच हें देवाळ निजाकी जळजळटलें म्हूण येत तितलें सोबीत सोंपतलें अशें विवरण दिवन इतिहासकार फ्लावियस जोसेफस द ज्यूविश वॉल्स 5व्या बुकांत 5व्या विभागांत तो बरयता. उरलें गी, वैभव उरलो गी, सोबाय उरली गी, फातराचेर उरलो गे, नाश जालें. जेरुसलेम शार नाश जालें. देवाळाचो वैभव संपलो. देसवाट लोकांनी देखली आनी आजुनी त्या जेरुसलेमाचो वैभव, त्या देवाळाचो वैभव फाटी येवंक ना. टायटस तीत सेनाधिपती हें देवाळ नाश करूंक आशेवंक ना, नाश करूंक चिंतूंक नातलें ताणें. पूण रागान पेटल्ले, एका रितीन द्वेशान भरिल्ले रोमाचे सोजेर ताणें हाडिल्ली फौज सगळें देवाळ नाश करता. जोसेफस फ्लावियस मुखांतरच तीत जायते प्रयत्न करता. जुदेवांक सांगता तुमी शरणागत जाया आनी देवाळ उरतलें. पूण जुदेव शरणागत जावंक आयकनात. देखूनच निजायकी रागान पेटल्ली रोमाची फौज सगळें देवाळच हुलपावन सोडटा. देवाळ नाश जाता. टेरेन्शियस रुफस म्हणलो सैन्याचो एक अधिकारी एक नांगोर घेता आनी देवाळाचे फाउंडेशन, देवाळाची बुन्यादच कसलोन उडयता. मिका प्रवादीच्या ग्रंथांत अध्याय 3 वाक्य 12 थंयसर प्रवाद करून उसारन ती उतरां सियोनाची एका शेता भाशेन नांगरणी जातली. सियोनाची एका शेता भाशेन नांगरणी जातली. ही उतरां थंयसर खरी जातात. पूण जेजून ह्याच शुभ वर्तमानांत उपरांत उसारलीं उतरांय खरी जालीं
आपल्या फाटलावदारा विशांत जे कोणा ताणें उल्लेख करणं ही उतरां उसारली ती खरी जाली. पळय जेरुसलेम शार नास जातलें पूण तुमची सडवण लागीं आयल्या तुम्ही बचाव जातल्यात म्हणून उडास दवरा. तुमची तकली उबारून दवरून तुम्ही सकतल्यात. ही उतरां कशी खरी जाल्ली आमकां दिसून येतात. पळया जावंक आसची देसवाट जेजूचे पाटलावदार समजून घेतात आणि जेरुसलेमांत असले क्रिस्तांव जेजूचे पाटलावदारी क्रिस्तांव सुम्याची उतरां मोतीन दवरन जे कितें देसवाट ते घडोवंक आसा म्हणून समजून घेतात आणि जेरुसलेम शार सोडन 726 उपरांतच ते धांवतात. डेकापोलीस नाडांत आसच्या पेल्ला म्हळ्यार एका धाकट्या शारांत वचून ते रावतात आणि थंयसर ते बचाव जातात. देखूनच तांची तकली ते उबारून दवरूंक शकतात. तर आमकां कितें संदेश भाव भयणो ह्या शुभ वर्तमानांत हांव उडास दवरया. जर देव बेजार पावता ताच्या उपरांत मनीस नाच सोंपता. जर तर एका जनांगाचेर राष्ट्राचेर व्यक्तीचेर देव बेजार पावता जाल्यार उपरांत आसा थंयसर देसवाट. जेरुसलेम शाराचेर जेजू बेजार पावता तो रडता. उपरांत कितें जालें? देसवाट. इस्रायल परचे विशांत देव बेजार पावता रडता आनी इस्रायल प्रजा नाच सोदता. सावलाक देव राय जावन विसता पूण जेन्ना सावल कुड्डो जालो देवाचे ते बरेपण पळोवंक सुकोन पडलो. देव बेजार पावता. सामुएलाच्या ग्रंथांत आमी अपुर्बायेन वाचता देव बेजार पावता. ताच्या उपरांत सावलाचो नाश जाता. उत्पत्ती पुस्तकांत आमी पळयता थंयसर देव मनशाच्या पातका विशांत बेजार पावता मनशाकूड नाश जाता. नव्या सोल्ल्यांत जुदासा विशांत जेजू बेजार पावता. जुदास देसवाट सोदता. भाव भयणीनो जर तर देव तुज्या आनी म्हज्या विशांत बेजार पावता जाल्यार उडास आमी दवरया. आमी नास आरावन आसा देसवाट सोदून आसा. आनी दुसऱ्यान भाव भयणीनो जेजू सांगता तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा. तुमच्यो तकल्यो उबारून धरा. जुदेव तांच्यो तकल्यो उबारून धरून सकले ना कित्याक तांची अस्मिताय तांणी होगडायली आनी कित्याक होगडायली म्हूण तांणी समजून घेतलें. देवा विरोध ते गेले करार तांणी मोडलो देखूनच तांची अस्मिताय तांणी होगडायली. देवाळ नाश जालें. देवाच्या योजना विरोध ते गेले म्हणून समजून घेतलें तकल्यो उखोवन दवरूंक सकल्यो नात. भावा भयणीनो आज जायतीं जाणां आमी क्रिस्तांवां आमची तकल्यो उखलून दवरूंक शकना कित्याक क्रिस्ताच्या पाटलावदारा बरी आमी जियेना. जर तर तूं आनी हांव क्रिस्ताच्या पाटलावदारा बरी जियेता जाल्यार सोम्यान सांगची ती उतरां तुमच्यो तकल्यो उखोवन दवरा आमी उखोवन दवरूंक शकतले. पूण जायते पटी आमच्यो तकल्यो आमी उखोवन दवरूंक शकना कित्याक सतानितीन आमी जियेना. क्रिस्ती माऊली आमच्या जिवितांत आमी रुता करिना. देखूनच जायते पटी आमच्यो तकल्यो आमी उखलून दवरूंक शकना. केदाळ एक व्यक्ती आपली तकली उखोवन दवरूंक शकना. केदाळा तो सतानितीन जियेना लजेक सांपडटा तेदाळा तो तकली उखोवन दवरूंक शकना. भाव भयणो तूं आनी हांव आज जर तर लजेक सांपडल्यान जाल्यार क्रिस्तांव जावन क्रिस्ता बरी जियोंक शकना जाल्यार निजायकी आमी उडास दवरया. आमी लजेक सांपडल्या. आमची तकली उबी आसा जावं पुरो पूण भितरल्या भितरच ती आमी साकला घाल्या उबी दवरूंक शकना. आदाम आनी येव देवाच्या योजना विरोध गेली. देवान आपयता आसतना तांची तकली उबारून धरन तांणी आपल्या आंगा आसा म्हणून सांगूंक शकली नात. ती लिपोवन रावली. भाव भयणीनो सोम्या मुखार आमी येता आसतना आमची तकली उबारून धर सोम्या हांव हांगा आसा म्हणून आमी सांगूंक शकता गी. वा पवित्र सभेंत आमी आसतना नीज क्रिस्ती जिवीत जिवन आमची तकली उबारून दवरूंक आमी शकता गी. जर तर सतानितीचें बोगसण्याचें मोगाचें एकवटाचें समाधानाचें सोंसणिकाचें जिवीत आमचें थंय आसा जाल्यार भाव भयणी तूं आनी हांव आमची तकली उखोवन दवरूंक शकतल्या. ना तर ही तकली केदाळाय साकलात आसतली. जेजून सांगली उतरां आमची कन्न घेवया. तुमच्यो तकल्यो उबारून दवरी जे जाल्यार ताका हंत हंतांनी आमी तयाराय करूंक आसा. आनी निमाण्या दिसा आमची तकली उबारून धरन सोम्या म्हजी काकुळट कर सोम्या तुज्या गोपान म्हाका गे म्हूण संतोशान तकली उबारून धर मुखार वचत जाल्यार भाव भयणीनो ताका तयाराय आसा. नातल्यार आमची तकली आमी सकलाच दवरी जाय पडटली कित्याक आमचो देसवाट आमी सोदला. आमचो देसवाट आमी सोदला. जशें इस्रायल परजा तकली सकला घाले तसली गे तुका आनी म्हाका येवची नाका.
आमच्यो तकल्यो आमी उबारून दवरया, कित्याक आमची सडवण सोम्यान केल्या त्या सडवणेंत आमी वांटो घेता जाल्यार तकली उखलून दवरूंक शकतल्या. अशेंच करूंक जेजू तुका आनी म्हाका आदार दिवन दी. बाळका जेजून केल्ल्या सर उपकारांक ताका आमी अर्गां दिवया. ये भोव उदार बाळोक जेजू, तुजे मुखार आमी सडपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येदा व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पत्येनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांक विस्तारून दी. सर्व क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनांतली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजूक. आमेन. आशिर्वाद. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रात्म्या सवें जी येता आनी रास करता ससनाच्या ससनात. आमेन. भाव नी भयणीनो, कुमसाराक आनी जिणी बदलूंच्याक संबंदीत जाल्लें एक सवाल घेवन तुमचे मुखार हांव आयलां. तुमचे सवाल आमची जाप म्हणल्या ह्या कार्यक्रमा मुखांत. हो तरणाटो कुमसार जाल्ले उपरांत म्हजे लागीं म्हणलो, फदां हांव कितलें ट्राय केल्यार केल्लेंच पातक परत्यान परत्यान करता. म्हाका कित्याक ही क्रिस्तांव जिणी बरी लागना. कांय थ्रिल्ल नातले भशेन भोगता आनी परत्यान परत्यान येवन तेंच पातोक सांगूंक की म्हाका एका रितीची लज भोगता. कित्या फादर कितलें मागणें केल्यार जिणी म्हजी बदलना. कित्याक केल्लींच पातकां परत्यान परत्यान हांव करता. सवाल त्या तरणाट्याचें, पूण ही एक वास्तविकता हर एका क्रिस्तांवाची. सांत पावल सुमेद म्हणटा मगाळ भावन नी भयणीनो, म्हाका बरें करूंक मन आसा पूण आखरेक हांव वायटच करता. म्हाका बरें करूंक मन आसा पूण आखरेक हांव वायटच करता. आमकां पातक सांडूंक मन आसा, जेजूक संपूर्ण रितीन आमकां आमचें जिवीत समर्पूंक मन आसा, पूण आमी पातकांत सांपडटा. एका रितीची अस्कत काय आमचें तें आसा. जावंक पुरो संपूर्ण रितीन मोग करच्यांत आमी यशस्वी जायना. सोंसणी काय आमकां ना. भोगसूंक कितलें प्रयत्न केल्यार भोगसूंक जायना. हेरांक कुमोग करूंक मन आसा जाल्यार आमी फाटीं सरता. सोडदोड करूंक जायना. आळसाय सांच्यात आमी यशस्वी जायना. मागणें बऱ्या रितीन करीचे म्हणून मागणें सुरवात पूण मागणेच्या मदें विविध रितीची डिस्ट्रॅक्शन्स. निस्वार्थी जावंक जायना. पवित्र जिणी जिवंक जायना. लैंगीक वडणेचेर कितलें प्रयत्न केल्यार जैत मेळना. अशें आमी हर एकले जिविताच्या एका ना एका एरियांत सांपडून आसा. अस्कत काय आसा, असल्या अस्कत कायचो अनुभव आमकां सगळ्यांक आसा. आनी असल्या एका सायकलान वा असल्या एका परिस्थितींत एका सुळींत आमी शिरकोन आसले जाल्यार आमकां आनी एक तेंतेसांव येवचें आसा, निराशा. अरे इतलें प्रयत्न केलें जायना न्ही, आनी कालें करचें, सोडचें. एका रितीची निराशा. आमी सोडून सोडटा. आमकां मुखार वचोंक नाका. पूण एक गजाल मोतीन दवरचे मोगाळ भावन नी भयणीनो, अशें आमी प्रयत्न करतना चुकोवन पडटना आमी आमचें प्रयत्न सोडूंक नजो. आमी प्रयत्न सोडटा ती आमी करची व्हडली चूक. आमचे प्रयत्न करून आमी सोडूं नजो, बगार आमी चालू दवरचें. तिरसणेन परत्यान आमी प्रयत्न करचे. पडचो मनशा गूण पूण पडले तावन उठचो दैवीक गूण जावन आसा. आनी जेजू आमचे तावन कितें आशेता की म्हळ्यार संपूर्णता न्ही, परफेक्शन न्ही, बगार आमचे तावन तो आशेता आमचें
प्रयत्न, आमचें विश्वासीपण, आमचें दृढ निर्धार, डिटर्मिनेशन जाय म्हणून आविलाची सांतेरेज आमकां म्हणटा. त्या देखून मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, जेजू आमच्या रिजल्टाक पळयना, फलितांशाक पळयना, बगार आमच्या प्रयत्नाक तो पळयता. आनी आत्मीक जिवितांत आमी एकच दीस वाडत जे म्हळ्यार जायना. कड्डी जावन हुकुमसाराक येतना आमी जायतीं पथकां सांडटा. फाल्यांच ही सगळीं पथकां म्हजे तावन पयस जायचें म्हळ्यार जायना. वन थींग एट ए टायम, एक एक दीस एक एक म्हयनो म्हणले बरे आमी तें पातक घेवन त्या पातकाचे संदर्भ सुकोवचे प्रयत्न केले जाल्यार खंडी जावन ओके ह्या म्हयन्यान हें पातक, आनी एका म्हयन्यान आनी एक पातक, आनी अशें एक एकच वायट अवगुण आमचे तावन पयस करूंक आमकां जाता. आनी आमच्या आत्मीक जिवितांत वाडावळ सावकास. चिंत्या एक बियाणो तुमी आज घालो जाल्यार फाल्यांच तो रूख जावन फळ दिचे म्हळ्यार जायना. सावकास तशेंच आमच्या आत्मीक जिविताची वाडावळ सैत. भुरग्यांनी वाडचें पळया. आज जल्मली भुरगीं फाल्यां व्हड जावन परवां आनीकय व्हड जायचें म्हळ्यार जायना. तें सावकास आमच्या दोळ्यांक तें दिसना, एकच रितीन आमकां पळोवंक जायना. पूण खंडी जावन आमचीं भुरगीं वाडटात, आमी घाल्लो बियाळो वाडटा. तशेंच मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आत्मीक जिवितांत आनी ह्या वाडावळीच्या प्रक्रियेंत आमी धैर्य साणून नजो. हांव करतां पातक परत्यान तेंच करता, पूण कुमसाराचो साक्रामेंत आसा म्हजी ती अस्कतकाय वळखून घेवन परत्यान देवाची कृपा जोडून परत्यान पडले तावन उठोवन म्हजें प्रयत्न चालू दवरूं. तर मुगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी पातक करता, आमी सुकोवन पडटा, केल्लें पातक परत्यानच करता. हें हर एकल्याची स्थितीगती. पूण तें चिंताप आमचें तें एक डिस्ट्रॅक्शन हाडूंक नजो, डिस्करेजमेंट हाडूंक नजो, पगार परत्यान उठोवंक एक प्रेरण जावंक जाय. तर आमच्या आत्मीक जिवितांत असलीं धैर्यादीक मेटां काडून, दृढ मेटां काडून वाडोवंक सोडोवंक प्रयत्न करया. ह्या वावरांत तुमकां देवाचें बेसांव आसूं. देव बरें करूं.